विसवा उपरांत तुमकां येवकार। सारमनस तोकार फेरीच्या मार्गार वड्यांनी रेंव काडटात, ताका लागून थंय अपघात जावपा सारकी परिस्थिती आसा। फेरयेच्या मार्गाचेर रेंव काडची न्ही अशें सांगून पसून रेंव काडपी आयकनात अशें फेरीचे कर्मचारी म्हणटात। ह्या रेंवकारांक लागून लोकांचो जीव वचपाची परिस्थिती सारमांचेर आयल्या। सारमानस टॉक वाठारांत व्हडा प्रमाणांत रेंव काडटात। ह्याच वाठारांत फेरीबोट चलता। होड्याक लागून फेरीबोटीक मार्ग बदलचो पडटा, ताका लागून लोकांक बरेच त्रास जातात। फेरीबोट चलता थंयच रेंव काडटात म्हूण अपघात जावपाची भिरांत आसा। प्रवाशांक कळाव जाता। इलिगल रेल्वेचें काडटा पळय, ते काडल्या उपरांत आतां पळय फेरयेचो रूट चेंज जावन कितें फेरी अशी भायल्यान वयची पडटा। फेरी भायल्यान वयची पडटा म्हणजे ते कितें करता सांग, आतां मद्दी रेंव काडटात ते फेरयेचेर हें सोडून हे तेंच्यांनी काडप न्हू। तेंच्यांनी कितें करप, तांकां सायड जाल्ली आसा, जर गव्हर्मेंटान तांकां ते सारकें हें प्रोविजन दिलां जाल्यार तेंच्यांनी खंय तरी सायडीक वचून रेंव काडची आनी ही जर फेरयेची रोड आहा पळय तो ओपन करचो। फेरी चलता त्या मार्गार रेंव काडचे न्हय अशी विनवणी आमी होटेकारांक केली, मात ते आयकनात अशी कागाळ फेरीबोट कर्मचारी महादेव सिनारीन केली। तांकां सांगलें मातशें सायडीक तुमी राव, आमचो रस्तो मोकळो करा, ते कशेंच आयकना। हे 4 फावटी तांकां सांगलें आमी, आयकना ते। आमच्या डिपार्टमेंटाक तेंच्यांनी आमच्या दुसऱ्या स्टाफान कळयल्लें कितें अशें जाता। आमचे येयल्ले कामगार येयल्ले, आमचे साहेब लोक येयले, तेंचे पळोवन येवन ते फोटो बिटो मारून गेल्या, तरी तेजें अजून कांय हें ना। फेरी मार्गाचेर रेंव काडटात ताका लागून फेरी पावपाक कळाव जाता अशें फेरी कर्मचारी शशिकांत हळणकार म्हणटा। सारमानस दिवचलच्यान आमचो खबराकार उदय परब। आतां पळोवया खेळा मळावल्यो खबरो। एकोणतीसावे राष्ट्रीय सब ज्युनियर तायक्वॉन्डो सर्तीचें बिरेस्तारा फातोड्डें इंडोर स्टेडियमांत उक्तावण जालें। सर्तींत वेगवेगळ्या राज्यांतले चले आनी चलयांचे पंगड वांटो घेतात। हालीं राष्ट्रीय पांवड्यार बरे पैकी कामगिरी केल्ले यजमान गोंयच्या पंगडा कडच्यान हे सर्तींत पेजाद कामगिरीची आस्त आसा। उक्तावण सुवाळ्याक खेळा मंत्री बाबू आजगांवकार, आयोजन अध्यक्ष आनी वीज मंत्री आलेख सिकेर, खेळा प्राधिकरणाचे कार्यकारी संचालक VM प्रभुदेसाय आशिल्ले। खेळा मंत्री आजगांवकारान सर्तीचे औपचारीक रितीन उक्तावण केलें। वांटो घेवपी पंगडांनी उपरांत संचलन केलें। मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत। किंगफिशर प्रो लीग सर्तींत बुधवारा पेजाद मॅच जाली। स्पोर्टिंग क्लब दी गोवान खडेघाट चर्चिल ब्रदर्साक 3-8 गोलांनी मारले। धुळेर स्टेडियमार ही मॅच जाली। ही पळयात काय खिनचित्रां। म्हापशेच्यान आमचो खबराकार श्याम सुंदर फडते। आनी इतल्यान खबराचें हांगाच सोंपता। पळयत रावत प्रुडंट मिडिया। नमस्कार।